जेजूचे साक्षीदार जावया हो आमचो विशय. आणि जेजूची साक्षी बाबडा न्हू हाच्या ह्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे मंदिरान कसो तो साक्षी जालो देवाचे येवजणे ते आमकां दिश्टी पडटा. सगळें भौशीक जिवीत मंदिरा भायलें आनी आयज हें शुभ वर्तमान मंदिरांतलें जिवीत जेजूचें आमचे मुखार दवरता. ह्या आयच्या ह्या नियाळाक बाबणानू म्हाका याद जाली एक काणी जी हांवें इस्कॉलान शिकता आसतना म्हज्या टिचराच्या तोंडांतल्यान आयकल्ली. आमच्या नियाळाक आमी ती विचारुया. एक मंदीर आसलें एका गांवांत देवाचें आनी देवाचो भोक्त आसलो होली मॅन. आनी जायते फावटी तो जेन्ना ताका देवाशी उलोवंक जाय तो मंदिरांत वेतालो आनी देवाचे मुर्ते मुखार बसतालो आनी देव ताका प्रकट जातालो. वूड अपियर टू हिम आनी गॉड वूड स्पीक विथ हिम. देव ताचे कडेन उलयतालो आनी जायत्यो खबरो मारताले. जेन्ना तेन्ना ताका दिसतालें देवाशी उलोवचें थंय वचून बसतालो आनी उलयतालो. ते दीस पावलो ना. ताणें एक दीस तेच भाशेन मंदिराची वाट धरली. गेल्यार वाटेक ताका मंदिरान भितर स्वच्छ आदी भायल्यान हें आसा सगळें परिसर आसावो. बोबाड दिश्टी पडलो. लोकांची गोड्डी. फेस्टिवल आसलें वर्साचें आनी जायतो आतां आमी जाणो फ्रांसीस शावेऱ्याची बरोवप जाल्यार ही ताची रेलिगेची दाखोवन जाता. जायतो बाजार जाता. तो भितर सरतना सगळो बाजार आवाज ताका मेळ्ळो. गोड्डी somehow he pushed himself in. मंदिरान भितर सरलो. थंयसरी बोबाड. भेटो हाडटात भेटो वतात सगळें पळयता. भितर सरलो आनी गेलो इन द प्लेस ऑफ कॉल्ड होली ऑफ होलीज. देवाऱ्यात म्हणटात मराठीन हें उतर. थंयसर गेल्यार देव ना. गॉड इज नॉट ऑन हिज थ्रोन. आनी देव खंय गेलो. देव खंय गेलो. देवाक तो सोदूंक लागलो. सोदता सोदता भायर भोंवता भोंवता गोड्डेन ताका देव दिश्टी पडलो. ही वॉज ट्रायंग टू एस्केप. भायर सरून वचूंक सोदतालो. ताणें म्हणलें आरे देवा खंय वेताय. हांव तुका मेळूंक लायला. तूं हांगा आसूंक जाय पूण तूं ना. खंय वेताय. म्हाका म्हणलो वाज आयलो. हो चल्ला तो सगळो बोबाड. ह्या आवाजान म्हाका रावूंक नाका. बाबडे न्हू हे काणयेचें नांव देव नाही देव वाऱ्यात. गॉड इज एबसेंट इन होली ऑफ होलीज. बाबडे न्हू जेजूय दोनये देवाक सोदूंक मंदिरांत वेता. देवस्थानांत वेता. आमी वयता पयलीच फावट ताचे मिसांव. देवस्थानांत इन द सिनगॉग ही बिगेन. पवित्र पुस्तक ताणें काडलें आनी ताचे मिसांव परगट केलें वाचून. आयज हें शुभ वर्तमान ताचे आदीं आमकां आनीक मेळटा. जेजू देव मंदिरान गेल्लो. जेजू तिडटा. कित्याक विकप आनी घेवप चलतालें. वॉट वॉज गोईंग ऑन वॉज ट्रेड. बैल शेळयो हाडटाले भेटयताले वताले. जेजू कितें म्हणटा खर उतरां. म्हज्या बापाचें घर
मागणेचें घर तुमी वेपाराचें घर करून दवरलां. धंदो तुमी चलयतात, तो सावकाराचें मांड वमतिता, सगळें परतून उडयता. म्हज्या बापाच्या घराच्या मोगान म्हजें काळीज लासता. आनी बाबड्यांनू, आनी जेजू तांकां सगल्यांक धांवडायता. आनी हें ताणें केलां देखून फुडल्या ह्या आवेसरान आयच्या त्यातूनच फुडें ही आयची. तूं हें सगळें कोत्ताय, कोणाचे पदवेन कोत्ताय? हू हॅज गिवन यू द अथॉरिटी टू डू दीस? कोणाचे सत्तेन? बाबड्यांनू, द क्वेश्चन, जीजस इज अथॉरिटी. कित्याक? तो आमच्या पोटार हाड येता. आनी जेजू खुर्सार खेळपाक, दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन. जे वायट ते करताले, वडील, धर्माचे वडील, लोकाचे वडील, फारिजेव, सादिसेव चलयताले. तो बाजार चल्लोलो, ताचे निशेध ताणें मारलो. मंदिरांत, अरे हो मंदिरांत येता, आमकां शिडकायता. दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन ही वॉज क्रुसिफायड. बाबड्यांनू, जेजू भिवंक ना. जेजू भिवंक ना. जेजू गोवाय जालो. कित्याक मंदिरांत थावन बाबड्यांनू देवा आनी मनशां मदें संबंद, नो डावट, थ्रू अ नेबर वी मीट गॉड. पूण मंदिरांत जो मनीस येता ताका हें वातावरण जाय. गॉड मस्ट बी एक्सेसिबल टू हीम इन द टेंपल. पूण जायते फावटी बाबड्यांनू कितें घडटा, आमी संवसारी जाता, वी कम व्हडली. आमकां पडूंक ना. आमी जायते फावटी वी रिप्लेस गॉड विथ मनी एंड वर्ल्ड. जेजूक ते मानना. जेजू बाबड्यांनू ह्या बापाच्या घराच्या मोगान लासतालो, ताणें ती गोवाय दिली. जेजू ताका विचारता, तुमी म्हाका विचारतात खंयची सत्तेन हांव हें सगळें कोत्ता? तुमी सांगात. जॉन बाप्तिस्ताचें पवित्र स्नान खंयच्यान आयलें? देवातान म्हळ्यार तुमी कित्याक सोत मारलें ना तो म्हणटलो. मनशातान म्हळ्यार मनशांक भिवंक जाय. सो दे कॉम्प्रोमायज, दे डिस्प्ले द इग्नोरन्स. आमकां खबर ना, आमी नकळो म्हणटात. तशें जाल्यार जेजू म्हणटा, तुमी नकळोत, हांवूय तुमकां सांगना. जो कोण इग्नोरन्स जाणा जावन दाखयता ताका देव आपली उक्तावणी करचो ना. गॉड वील नेवर रिवील. जाणो जावन जो देवाची कुशे प्रमाणे चलना ताका देवाचें रेवलेशन मेळचें ना. बाबड्यांनू, जेजू म्हणटा हांवूय तुमकां सांगिना. बाबड्यांनू, गोवाय आमी जावंक जाय. आमच्या बावजिजमा वरवीं आमी ही पदवी घेतल्या, ही सत्य आमकां आसा. ह्या देवाचे गोवाय, जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावं. हांव पळयतां जायते फावटी हे म्हज्या क्रिस्तांवपणांत, ह्या म्हज्या मंदिरांनी जायतें पळयता. हो बाजार दिश्टी पडटा. वॉट इज माय रिएक्शन? ते 3 माकोड आमी जाणा म्हणटा न्हू, आय सी नथींग, आय हियर नथींग, आय टॉक नथींग. असलें म्हजें क्रिस्तांवपण जायते फावटी जालां. हांव भियेतां आनी इतलें पळोवनूय हांव नकळो. कसलीं गोवाय आमी? हांव नकळो. बाबड्यांनू, हें नेणारपण जें आमी जायते फावटी घेता आमच्या ह्या मंदिराक, पवित्र सभेक, हांव आनी तूं तिचे सांदे, आनी वी आर द चर्च. वी आर द चर्च. जायते न्हू वायट घडटा, भावार्थ सोंपता, जायती निराशी जातात आमकां पळयोवन. आमचें क्रिस्तांवपण बेश्टें वयल्या वयर. वी आर द चर्च एंड चर्च इज अ मिशन. चर्च इज अ मिशन. If there is no mission for the church, it's not a church. And church is a mission means you and I are the church. आमी ती पवित्र सभा, आमी तें देवाचें मंदिर, आनी आमी तर, आनी आमचें मिशन कितें? जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान परगटपाचो. आनी तें तर आमी करिना, ताचे गोवाय आमी जायना. आमचें मिशन, आमचें कार्य
अनफुलफिल्ड अधुरे. आमी जियेना, आमी शांती पावयना. ते बाबणाचो जेजून गोवाय दिली देवा बापाचे कुशेक. आमी क्रिस्तांव ताचे वरवीं आमी नवी क्रिस्त ह्या संवसारान जावन जें वायट आमी पळयता ताचे आड उलोवया आनी आमचें मिसांव जिवन आमी ह्या संवसारान आसात जाल्यार बिकॉज वी हॅव दॅट मिशन. इफ वी डोंट फुलफील द मिशन वी हॅव नो एंटिटी. आमकां अस्तित्वच ना, नो एक्झिस्टन्स. क्रिस्तांव कशीं ते बाबणाचो जे आपोवणें आमकां दिलां क्रिस्तांवपणाचें, इट्स अ वोकेशन क्रिस्तांव जावं. आनी आपोवणें आमी आमच्या जिवितान जिवन त्या जेजूचे गोवाय आमकां कर म्हूण मागुया.